Adventaचो चवथो आयतार चेराल प्रस्तावन. आज पवित्र सभा क्रिस्त येण्याच्या चवथ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपां आमकां देव इमानुवेल म्हणलो विशय नियाळूंक उलो दिता. इमानुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देव आमचे सांगाता आसा जाल्यार आमच्या जिविताची दिशा बदलूंक जाय, आमची जीवन शैली बदलूंक जाय. कित्याक देव जावन आसा मोग. जेजू देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप. जेजू आमकां देव आमचो मोग करता म्हणलें उगडापे करता. ही जावन आसा बरी खबर. देव आमच्या बापाय बरी आमचो मोग करता. देव जेजू मुखांतर मनीस जाला आनी आमचे मदें जियेता. हीच बरी खबर आमी नाताला फेस्तांत संभ्रमता. देवान जेजू मुखांतर आमकां स्विकार केल्ल्या बरी आमी एकामेकाक स्विकार करया. ताणें आमकां जेजू थंय संतोश भरीत केल्ल्या बरी आमी एकामेकाक संतोश भरीत करया. ताणें जेजू मुखांतर आमचो मोग केलो तशें आमी एकामेकाचो मोग करया. आमी दुबळ्यांक निर्गतिकांक आमचो आदार दिवच्या वरवीं आमी देवाचें काम मुंदरसून वेता. तर आमी देव आमचे संगी आसा म्हणलें सत जाणा जावया आनी एकामेका थंय माया मोगान जिवंक ह्या संभ्रमांत कुरपां मागून घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत इजाया प्रवादी आहाज रायाक देवा तावन खुणां विचारूंक सांगता. पूण कशें आहाज राय प्रवाद्याच्या उतराक जबाब दिता म्हूण परगडचें हें उतर आतां आमी शीत दिवन आयकुया. दुसऱ्या वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावलो कशें ताका देवान आपोवन कुरपेन भरून सोमयाची सुवार्ता परगडचे हातेर जावन विंचून काडलां म्हणलें सत आमकां विवर्सिता. तर हें वाचप आतां आमी शीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. सामातीव आयच्या सुवार्थेंत जेजूच्या जल्मा विशांत आमकां विवर्सिता. देव पातके मनशा कुळाक बचाव करूंक आशेता. देखून मरयेक पापकत नासतना रसून ताचें साल्वासावाचें येवजन संपूर्ण करूंक आशेता. तर कशें जेजू मरे मुखांत्र जल्मालो म्हूण उगडापे करचें हें घडीत आतां आमी शीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांनी तूं तांच्या सांगाता आसा म्हणलें सत जाणा जावन तुज्या उतराक तांच्या जिणेंत पयलो जागो दिवंक आनी आपल्या ताबेन आशा भावार्थी परजेक त्याच तुज्या उतराच्या मोगान भावार्थांत वाडोवंक तांकां तुज्या जाणवायेन आनी शाणेपणान बर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून. मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या आनी राज्याच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी कोमवादांत आनी धर्म संबंदी एलिसांवाच्या राजकीयांत मेतेर जायनासतना परजेच्या आनी देशाच्या अभिवृद्धी पासून चिंता पाठोवन बरे निर्धार हाती घेवंक तांकां तुज्या ससायेन बर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून. दयाळा बापा, कश्टतल्यांची आनी विविध पिडेशिडेक वळख जाल्ल्यांची सेवा करच्या भाव भयणींक तुका समर्पिता. हें मिसांव करतना तांणी तांचे थंय जेजूक पळोवंक आनी मोगान तांची सेवा करूंक तांकां उदार काळीज दी म्हूण मागता. चवथें सर्व धर्माच्या लोकां पासून. विस्वासी बापा, आमच्या भोंवतणी आशा इतर धर्म आनी संप्रदायाच्या लोकां सांगाता आमी बरो संबंद आसा करूंक आनी तुजें राज आमच्या जिणे वरवीं परगटूंक आमकां तुजी गटाय आनी ससाय दी म्हूण मागता. पांचवें फिरगस कुटुंबा पासून. काकुळदारा बापा, नतला फेस्ताक तयाराय करच्या ह्या संदर्भी आमी तुजें उतर मनीस जावन आमचे मदें जिवचें हें सत दुबळ्या निर्गतिका आनी निराश्रिता थंय देखूंक आमकां तुज्या उदार आनी दयाळ काळजान भर म्हूण मागता.